फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। झाडां पडून घरांचें लुकसाण जालें, तेच प्रमाण येरादारीक आडखळी आयल्यो। शेतां सयत कांय रस्ते उदका पोंदा गेले आनी विजेचो आपालिपात चालूच आशिल्लो। दिवचल महालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत मेळून 25 परस चड झाडांची पडझड जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। मयेच्या पाटो वाठारांत तर एकाच घराचे 3 भिल्ले माड मेळून 6 झाडां कोसळ्ळीं। ह्या घडणुकेंत घराची व्हडा प्रमाणांत मोडतोड जाली। सत्तरी महालांतल्या धामशे गुळेली हांगा व्हडले काजूचे झाड विजेच्या खांब्यार पडून वीज पुरवण बंद पडली। देखून धामशे गुळेली वाठारांतल्या लोकांक रात काळखान काडची पडली। जाल्यार ब्रह्मकरमळी देवळा लागसार आशिल्ले 200 वर्सां पयलींचे वडाचे झाड पडून देवळाचो दुरीग मोडलो। उटंगराचो आनी वादळी पावस पडिल्ल्यान बोस्तोरा वाठारांत एका घराचेर झाड पडून 60,000चे लुकसाण जालें। जाल्यार नेरू वाठारांत व्हडले आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान 9 दुचाकी गाडयांचे आनी 3 4-चाकी गाडयांचे बरेच लुकसाण जालें। ह्या घडणुका विशीं कळटकीच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार ठाव घेत परिस्थिती नियंत्रणान हाडली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।